धरणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कसे रावले वोगे अजून कसे रावले वोगे हड्ड्यातले इळे आयज हड्ड्यातले इळे आयज दगदगून जाऊं दी जागे दगदगून जाऊं दी जागे जायात जागे गांवकारांनो जायात जागे जायात जागे नमस्कार जाय जागे प्रोग्रामांत अरविंद भाटीकाराचो तुमकां येवकार। आयचो आमचो पयलो विशय सुप्रीम कोर्ट बफर झोन आनी PIL पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन। नॅशनल पार्क आणि अभयारण्या सावन 10 किलोमीटर वाठार बफर झोन आसचो ह्या नेमाबाबत गोंयांत जैसे ते परिस्थिती दवरची असो आदेश सुप्रीम कोर्टान शुक्रारा दिलो। गोवा फाउंडेशन आणि हेर कांय संस्थांनी बफर झोना संबंधी सुप्रीम कोर्टान केल्ल्या अर्जाचेर शुक्रारा सुनावणी जाली। गोंय हे ल्हान राज्य आशिल्ल्यान बफर झोन 1 किलोमीटर आसचो अशी विनवणी गोंय सरकारान केल्या अशें केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयान आपणाल्या प्रतिज्ञापत्रांत म्हळां। बफर झोन 10 किलोमीटरूच आसचो अशी शिफारस केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयान केल्या। न्यायमूर्ती अल्ताफ अल्मान हांच्या मुखेलपणा खालच्या खंडपीठान बफर झोन प्रश्नाचेर एमिकस क्युरीचें मत विचारलें तेन्ना तांणी वेळ मागलो। मुखावेली सुनावणी 30 नोव्हेंबराक दवरल्या। सगळे लोक रावताले गोंयचे सुप्रीम कोर्टान 2 तारखेक सुनावणी आसा म्हणून बफर झोनाची, पूण बफर झोनाची सुनावणी आतां फुडें धुकल्ल्या 30 नोव्हेंबराक केले खंय। आनीक जे मूळ पिटिशन घाला गोवा फाउंडेशनान सुप्रीम कोर्टांत मूळ अर्ज केला तो 5 नोव्हेंबराक सुनावणेक येतलो खंय। म्हणटकर सुप्रीम कोर्ट कितें ऑर्डर दितलो बितलो म्हूण जे रावताले तांकां कांय मेळ्ळें ना। आनीक एक बातमी आयली ती म्हणजे त्याच विशयाचेर की भारत सरकार आतां 1.5 किलोमीटर बफर झोन करपाक सोदता। 1.5 किलोमीटर जर भारत सरकारान शिफारस केली सुप्रीम कोर्टाक आनी सुप्रीम कोर्टान ती मानून जर घेतली जाल्यार गोंयची 40 लिजीस म्हणजे एका लिजाक 1 मीन अशमिनाची खाण अशी धरल्या 40 मिनाच्यो खाणी बंद जातल्यो। आमचे सरकार म्हणटा टप्पे टप्प्यान बंद करतले म्हणून, पूण ते टप्पे टप्प्यान बंद करप हें बरोबर जातलें काय चूक जातलें, कायद्याच्या फासकेंत भितर बसतलें काय ना तें आमकां खबर ना। आमकां दिसता त्या प्रमाणे ते कायद्याचे फासकेंत बसचे ना, ते एकदम बंद करच्यो पडटल्यो, कारण कायदो वाचून पळयल्यार तश्यो त्यो टप्पे टप्प्यान बंद करपाचें तशें कांय प्रोविजन ना। म्हणटकर त्यो खाणी पळय आसात न्ही 40 खाणी बंद जातल्यो आनीक आतां त्या 40 खाणीच्या वाट्याच्यो दुसरे खाणीक सरकार परमिशन दितलो काय ना ते सरकाराच्या धोरणांचेर अवलंबून आसा, कोण अर्ज करता ताजेर अवलंबून आसा आनी कोणाचे अर्ज सारके आसा कोणाचे अर्ज सारके ना ताजेर अवलंबून आसा, त्यो फुडल्यो गजाली। पुणून एक गजाल खरी की लोकांनी आपलो आवाज उणो करपाक जायना आनी राज्य सरकारान प्रयत्न करीत रावपाक जाय मीन परतून सुरू करपाक। तुमकां जाय तें करात अशें राज्य सरकार म्हणपाक शकना। राज्य सरकारान केंद्र सरकाराक सांगपा जाय आनी सुप्रीम कोर्टाक सांगपा जाय की तुमी ही बंदी जी घाल्या सुप्रीम कोर्टान ती उठोवची, ती रद्द करची आनी आमकां मेकळीक दिवची। ज्यो मिनाच्यो खाणी सारक्यो आसा, जी लिजीस सारकी आसा, ज्यांनी डॉक्युमेंट सगळे आमच्या मुखार दिले आनी आमी तपासून पळयले आनी आमकां ते सगळे डॉक्युमेंट सारके आसा अशें जर आमकां दिसलें जायत त्यो मिनाच्यो खाणी सुरू करपाक आमकां परवानगी दिवची। आनीक तशी जर दिली जाल्यार राज्य सरकार सगळे वेवस्थिशीर तपासून जागेले अर्ज सारके आसा तांकां बाबा आतां तुमी मिनाच्यो खाणी सुरू करपाक हरकत ना अशें म्हणून मान्यताय दिवं येता। तशें जर केलें जायत जाल्यार ती मेकळीक राज्य सरकाराक मेळटली, कितेंय तरी राज्य सरकारच्या हातांत उरतलें। मागीर ते मिनाच्यो खाणी सुरू केल्यो ना, लोक बेकार पडले, हे केले ते केले, मागीर तुमी राज्य सरकाराक दुशण दिवंक जाता। दुसरी गजाल, लोक मोर्चे काडटात, लोक व्हडल्यो भौशीक सभा घेतात, व्हडल्यान घोशणा दितात, शिटकावणी दितात। हे सगळे बंद करचे काय चालू उरचे हो प्रश्न। आतां कितें तुमी जायते फावटी पळयलें जातलें जेन्ना आमी ज्युडिशियरीची गजाल करता, ज्युडिशियरी म्हणजे न्यायीक बांदावळ,
सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट, बाकीचे कोर्ट ही सगळी ज्युडिशरी. तर त्या न्यायीक बांदावळीक सदांच एक पिक्चर कितें चित्र कितें आसता, एक बायल दोळ्यांचेर पट्टी बांदून अशी हातांत तागडी घेवन आसता. हाजो अर्थ सगळे जज दोळ्यांचेर पट्टी बांदून न्याय करतात अशांतली गत न्ही. तर ताजो अर्थ इतलोच की न्याय करता आसतना फक्त कायदो पळयतात जज, आनी तो न्याया फाटल्यान खंयचो मनीस आसा, त्या मनशा कडेन कितले पयशे आसा, ताजे समाजीक ताजो पावंडो कितें, ह्यो सगळ्यो गजाली पळयनात. फक्त कायद्यान हें बसता काय ना तितलेंच पळयता आनी ताजेर आपली ऑर्डर दितात. पूण जज जे पळय आसात न्ही ते तुका दोळे धांपनात आनी कानूय धांपनात. ते दोळे उक्ते दवरून बाबा समाजांत कितें चलता तें पळयतात आनी कायदोय पळयतात. दुसरी गजाल, कानूय बी तांचे उक्ते दवरतात. बाबा कोणाचो बोवाळ येता, कोणाचो बोवाळ येना. कान आनी दोळे आपले वापरून आनी तकली वापरून तो आनी आपले गिन्यान वापरून, एक्सपिरियन्स वापरून ते न्याय दितात. म्हणटकर लोकशायेंत लोकांचो आवाज हो मुख्य. फक्त लोकशायेंत सगळे लोकांनी वोटरांनी मनांत येवजिलें म्हणून कामां जायना, ती उलोवन दाखोवपा जाय. आनी जितले चड लोक उलोवन दाखयतात तितलो ताजो चड प्रभाव पडपाक जाय. देखून जे गोंयकारांचेर मिनबंद जाल्ल्याचो परिणाम जाला, वायट परिणाम जाला, तांणी आवाज उठोवपा जाय. आनी हाजे बरोबर हांव हेंय म्हणीन की जे गोंयकारांचेर मिन चलता आसतना वायट परिणाम जाला, म्हणजे शेतां, भाटां, बागायती तांचेर वायट परिणाम जाला, तांणी बी आवाज उठोवपा जाय. म्हणटकर भारत सरकाराक सुप्रीम कोर्टांत एक बदली वाट काडपाक बऱ्या पडटली. आमकां मीन नाका अशें न्ही, मिनूय जाय, प्रदुशणूय कमी जावपाक जाय आनी सगळ्योच गजाली बरोबर जावपाक जाय. म्हणटकर हें करपाक लोकांनी बी आवाज आपलो चालू दवरपाक जाय. हांगा जालो आमचो पयलो विशय. जायात जागे. आमचो दुसरो विशय आसा काँग्रेसीचो. बीजेपी सरकार जे गोंयांत चलता त्या सरकारान शासना कडेन चड लक्ष दिवचें. आरोप प्रत्यारोप करचे पेक्षा शासन बरी चलोवपा संबंधी लक्ष चड दिवचें. सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा सेड 400 crores. एक जगह बोला मिसयूज, एक जगह बोला यूज ही नहीं किया. तो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन यू मस्ट बी क्लैरिफाई इन विच फ्रंट. यू मस्ट पब्लिश द व्हाइट पेपर एग्जैक्टली what exactly happened. To my mind, it was a colorless exercise to divert the attention of the people of Goa towards the boycott of this meeting of Congress by 6 of their MLAs. I wonder if Mr. Sudhakar Reddy is aware that these 6 MLAs are continuously begging. And when I say begging, I don't mean money, because that they have made enough in the last 5 years. Either they are begging for favors or they are begging for forgiveness, and some of them even for entry in BJP party. आमी जायात जागे प्रोग्राम करपाक परतून सुरवात केली. चडशे लोक दिल्ली जागे जाल्ले, पूण खुबशे लोक जागे जावना. तांचे खातीर हो प्रोग्राम परतून सुरू केलो. लोक जागे जावपाचे आसा, काँग्रेस जागी जाली. काँग्रेस दिल्ली ती जागी जाली. फाटलें इलेक्शन जातकच सामकी न्हिदून पडिल्ली, शॉक लागिल्ले भशेन न्हिदून पडिल्ली ती आतां जागी जाली. आनी जागी जावन कितें उलोवपा लागले. सुभाष शिरोडकार पळय, पयर तांचें कन्वेन्शन जालें पणजे, म्हणजे संमेलन जालें. संमेलनात सुभाष शिरोडकार कितें उलयला, गोंय काँग्रेसीचो अध्यक्ष, तो कितें उलयला तर भाजपाच्या लोकांनी और सरकाराच्या लोकांनी काँग्रेसीक नांवां दिवपाचें आतां बंद करचें, तांची तासमपट्टी करपाची बंद करची आनी प्रशासनाचेर चड लक्ष दिवचें. अरे कोण कोणाक कसलो उपदेश करता. तुमी जर म्हणटात भाजपा सरकारान प्रशासनाचेर चड लक्ष दिवचें म्हणून तुमी कितें केल्लें. तुमी जर प्रशासनाचेर लक्ष दिल्लें, तुमी जर तें बरें करून चलयल्लें जाल्यार आज ही परिस्थिती गोंयकारांचेर येवचीच नाशिल्ली. शाह कमिशनान सामकें उक्तेपणान सामकें क्लियरली म्हणलां कितें की there was a total collapse of monitoring and regulatory systems in Goa. म्हणजे गोंयांत ज्यो सरकाराचें जें काम आसता, बाबा सगळें सारकें चल्लां काय ना तें पळोवपाचें, तें कांयच गेल्ले 6-7 वर्सां चलूं ना. 6-7 वर्सां म्हणजे काँग्रेसीच्या राज्यांत कांयच चलूं ना. सगळी प्रशासनाची वेवस्था जी आशिल्ली ती कोलमडून सकयल पडिल्ली, जमीनदोस्त जाल्ली म्हणून अशें शाह कमिशनान म्हणलां.
म्हणजे शहा कमिशनान जर अशें म्हणलां आनी तुमी जर प्रशासन कांयच पळयलें ना जाल्यार आज तुमकां बीजेपीक उपदेश दिवपाचो अधिकार खंयचो? आतां तुमी अशें म्हणपा जाता की बाबा आमचें तें कर्तव्य आशिल्लें 5-6 वर्सां तें करपाचें, पूण आमी तें करपाक शकले ना, केलें ना. आमचे हात पांय दोळे मेंदू सगलो दुसरे कडेन बांदिल्लो आशिल्लो म्हणून प्रशासनाचेर आमी लक्ष दिवपाक पावले ना. म्हणून आमी सॉरी, आमी तुमची क्षमा मागतात, लोकांची क्षमा मागतात. आतां बीजेपीन तरी प्रशासनाचेर सारकें लक्ष दिवचें म्हणजे आमकां दिसता ते लक्ष दिनात म्हणून तांणी सारकें लक्ष दिवचें. ही जाली सुभाष शिरोडकराची गजाल. दुसरो आयलो आमचो सुधाकर रेड्डी. ते सगळे लोक म्हणून दिल्लीच्यान येता, आपल्या जाय ते उलयता वतात. गोंयांत येवपाक सगळ्यांक बरें दिसता. आतां तो कितें म्हणटा तर मनोहर पर्रीकरान खंय व्हायट पेपर काडचो, लोकां मुखार दवरचो. व्हायट पेपर म्हणजे श्वेतपत्रिका म्हणटा ताका. तर श्वेतपत्रिका म्हणजे कितें, तो एक वेगळो विशय. तो उलोवपाक आमकां आतां वेळ ना, तो आनी केन्ना उलोवया. पूण ताजो अर्थ म्हणजे सत्य परिस्थिती लोकां मुखार दवरपाक जाय, ताका व्हायट पेपर म्हणटा. तर सेंटरा कडल्यान कितले पयशे घेतले आनी ते आमी कसले कामां वापरले ह्या विशयाचेर तो व्हायट पेपर. आतां हांव म्हणटा तूं हे पर्रीकराक सांगता कित्याक, सुधाकर रेड्डीक विचारता तूं हे पर्रीकराक सांगता कित्याक? कारण पर्रीकरान म्हणिल्लें की दिगंबर कामत सरकारान भारत सरकाराचो जो पयसो घेतिल्लो तो येता, खंयचोय सरकार असल्यार तो पयसो येता वर्सान वर्स. तर तो पयसो घेतलो आनी हेर कामां खातीर वापरलो, जे कामां खातीर घेतिल्लो त्या कामां खातीर वापरलो ना. हांव म्हणटा तुमी दोगूय व्हायट पेपर काडात, बीजेपी सरकारूय काडात आनीक काँग्रेस सरकार पयलींचो तोय बी काँग्रेस पार्टी काडचो आनीक खंयचे पयशे कसले कामां वापरले ते लोकांक सांगचे. इतलेंच न्हय, हाजे मुखार आनीक एक विशय आसा म्हणजे तुमी लोकां कडल्यान रीण घेतात सरकारी काम करपाक. लोकां कडल्यान म्हणजे आमच्या सारक्या मध्यमवर्गीय लोकां कडल्यान न्हय. व्हडले व्हडले कंपनी आसात, 100 कोटी 200 कोटी ते सरकाराक रीण दितात. सरकारी बँको आसात, प्रायवेट बँको आसा, LIC आसा, सरकाराची आनीक आस्थापनां आसात. आनी ही सगळीं कितें करतात, तांकां आपले पयशे रिणाचेर दिवन ताजेर व्याज जोडपाचें आसता म्हणून ते सरकाराक रीण दिता, सेफ, बुडपाचें ना म्हणून. म्हणटकच ते तांचे कडल्यान रीण घेता, पूण तांचे कडल्यान रीण घेता तूं वापरता कित्याक? प्रत्येक जाण सरकारी नोकरांचो आंकडो वाडयत आसा राजकीय कारणां खातीर आनी तांकां दिवपाक पयशे ना जातकर, पगार दिवपाक पयशे ना जातकर मागीर बाजारांतल्यान रीण काडटात, बाजारांतल्यान रीण काडून मागीर ते पगार दितात. असो ताजो वापर करप म्हणजे चूक आनी सगळे सरकार करता. देखून सगळे सरकारांनी आमकां खंयच्याय पार्टीचो सरकार येवं व्हायट पेपर काडून जी बाजारांतली रीण काडल्या ती कित्याक वापरली आनी जी भारत सरकाराचो पयसो आयला तो कित्याक वापरचो, कित्याक वापरला हें आमकां व्हायट पेपर काडून दाखोवचें आनी सत्य परिस्थिती आमकां सांगची. आतां तिसरी गजाल म्हणजे टॉपलिंग. सुधाकर रेड्डी कितें म्हणटा की आमी भाजपा सरकार टॉपल करचें ना, म्हणजे तांची कदेलां आमी धुकलून उडोवचें ना, तांकां सरकारा वयल्यान सकयल ओडचें ना. आतां तांकां सरकार सिंगापूर नाल्यार तुगेले श्रीलंका हांणी अमेरिकेक सांगप की आमी तुमचेर एटॅक करचे ना म्हणून, अशांतली ही गजाल. अरे आज काँग्रेसीची परिस्थिती खंय पावल्या? तुमचे आयल्यात पयलीं निवडून वेंचणुकेन निवडून आयल्या फक्त 9 MLA आनी तुमी आतां संमेलन केलां, त्या संमेलनाक 9तले फक्त 3000 आशिल्ले. 6 तुगेले MLA तुमच्याच संमेलनाक येवना. म्हणटकर खंयच्या आदाराचेर तुमी आतां तांकां सांगतात की बाबा आमी तुमचेर एटॅक करचे ना, आमी तुमकां सकयल उडोवचे ना म्हणून? तें तुमकां कशेंच शक्य ना. ज्यो शक्य ना ते आमी करचे ना म्हणून तातूंत अर्थ कितें? कोणाक फसोवपाक सोदता तुमी? दुसरी गजाल